16 जानेर म्हळ्यार गोंय अस्मिताय दीस. गोंयच्या इतिहासांतलो म्हत्वाचो दीस. ब्रेस्तारा कळंगूट हांगसर मंत्री लोबोच्या हजेरेंत अस्मिताय दीस मनयलो. गोंयच्या जनमत कौलाचे नायक जॅक सिकेराच्या पुतळ्याक ह्या वेळार आर्गां ओंपलीं. आरडेक्स खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. गोंय महाराष्ट्रान वचून म्हणून सामावून केल्ले पण हांव इतलेंच म्हणटा सगळ्या मिनिस्टरां कडेन जी सृश्टी आमकां देवान दिल्या, जी आमची संस्कृती जी आसा ती तुमी सांबाळून दवरची. आमच्या गोंयांत महाराष्ट्रान वचपाचें आमच्या गोंयांत इतिहास सांगून आज ओपिनियन बोर्ड डे आणि आम्ही आज मानता आणि आम्ही परत योगदान करताना उल्हास करता आमचो बॉब जॅक सिकेरा आमचो मोठो फुडारी. तेणें गोंय सांबाळपाक लागून खुबशीं कामां केली, स्पेशली ओपिनियन बोर्ड. आणि ह्या ओपिनियन बोर्डाक लागून आमचे गोवा म्हणून आसा. द ग्रेट हिस्टॉरिकल ओपिनियन पोल आमच्या हो दीस केन्नाच विसरूंक जायना आनी हो दीस आमकां मेळ्ळो फकत पळोवप आसा ताका लागून. गोंयांत पयली पंचायत तुजो ओपिनियन पोलाक मान दिलेली आहा ती कळंगूट पंचायत. म्हाका दिसता वॉटर सांताचो फंक्शन चलता आनी ज्यो पयले स्टार्ट केलेले बाब जोडो सिकेरा आनी बाब शॉन मार्टिन्स आनी बाब मायकल लोगन फुडें चलिना. जो ओपिनियन पोल डे जुलियन आता सांगलें की हो स्टेट फंक्शन जावपाक जाय आनी स्टेट फंक्शन म्हाज्या हिसपान जावपाकूच जाय. म्हाका उगडास येता मनोहर पर्रीकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर 2017 जालो, एक धाकटुली मिटींग आमी आपयली. विजय सरदेसाय हो, हांव, मनोहर पर्रीकर आनी एक 2-3 जाण गोवा फॉर्वर्डाचे लीडर आयिल्ले आनी तेणी सांगलेलें की हे स्टेट फंक्शन जावपाक जाय. हेचेर एक कमिटी काडया, वी वील प्लॅन द फंक्शन फॉर द नेक्स्ट इयर. बट नेक्स्ट इयर अनफॉर्च्युनेटली he became sick. आणि हे स्टेट फंक्शन जे पयलेच फावटी जावपाक जाय आसलें तें उरलें. हें फुडें व्हरपाक I will work with our government to see that the state government recognizes opinion poll day of Goa from the coming year and make it as a state function. It is very important. म्हाका दिसता जॅक सिकेरा एंड अदर्स हू फॉट टू कीप गोवा फॉर गोवन्स तेंचो हेतू इतलोच आसलो की गोंयान जे पॉप्युलेशन आहा, परमनंट पॉप्युलेशन आहा गोंयकारांचें, तें गोंयानूच उरचें म्हणून, म्हणजे गोवन्सूच उरचें म्हणून. आयज 2011 सेन्सस जो आसलो तो दाखयतालो 15 लाख पॉप्युलेशन आनी हितून 9 लाख गोवन्स. फॉर 2011 सेन्सस आयज कितें जालां आसतलें काय? हे बारीक आयज गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आहा, आमदारांनी चिंतपाची गरज आहा, पॉलिटिकल पार्टीनी चिंतपाची गरज आहा आनी हे बील बेगींतले बेगीन हाडपाची गरज आहा.